नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। एक दोन तीन दिसां पयलीं सगळ्या शिवजयंतीचो मोठो दबाजो जालो। शिवजयंती मोठ्या उत्साहान शिवप्रेमींनी बाकीच्या सगळ्या लोकांनी उत्साहान साजरी केली। गोंयांत सुद्दां अंदू शिवजयंतीचो धूमधडाको आमकां मोठ्या प्रमाणात दिश्टी पडलो। आनी म्हत्वाची बाब म्हणजे अंदू आमी जर पळयत जाल्यार खूब पुतळे शिवाजी महाराजाचे जे आसात ते गोंयान वेगवेगळ्या सुवातींचेर स्थापन जाले, तेंचे उद्घाटन जाले। आणि आता आमी जर गोंयान पळयत जाल्यार शिवाजी महाराजांचे प्रत्येक शहरान आमकां पुतळो जो आसा तो दिश्टी पडटा। आणि ह्याच अनुषंगान ह्या विशयाक धरून चर्चा करपा खातीर आयज आमी येयल्या कामुल्ली म्हापसा। आणि आमच्या वांगडा आयज उलोवपा खातीर आसतले इतिहासाचे अभ्यासक, त्याच प्रमाण शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचो जांकां अभ्यास आसा, मराठेशाहीचो अभ्यास आसा अशे प्रसिद्ध जे पुतळो करतात, पुतळे शिल्पकार सचिन मदगे हांच्या वांगडा आमी चर्चा करतले। आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हो तेंचो वर्कशॉप आसा। हांगासर ते स्वता पुतळे जे आसात ते तयार करतात, ते स्वता शिवाजी महाराजांचे पुतळे तयार करतात। सो ह्या सगळ्या अनुषंगान आयज आमी सचिन मदगे सरां कडेन उलयतले, भासाभास करतले। जे कांय प्रश्न आमकां आसात ते आमी तांकां विचारतले आनी जापो सोदपाचो प्रयत्न करतले। चला तर या। सर नमस्कार। नमस्कार। सगळ्यात आधी कोंकणीत बोलू की मराठीत बोलू? कोंकणीत उलोवया। ओके। सचिन मदगे सर, हांवें जशें तुमकां सांगलें स्वता ते मुर्तीकार आसात, वो तांचो हांगासर वर्कशॉप आसा। आनी आमी हांगासर पळयता जायते हांगासर वेगवेगळे पुतळे आसात। शिवाजी महाराजाचो सुद्दां एक पुतळो आसा। सो ह्या अनुषंगान सर आमी तुमच्या वांगडा उलोवपाक येयल्या। आनी 19 तारखेक शिवजयंतीचो एक मोठो दबाजो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो। गोंयानूय मोठ्या प्रमाणान अंदू शिवजयंती जाली। कशें पळयतात जे एक वातावरण गोंयान भितर आतां एक शिवप्रेमी कडल्यान जाता आनी सगळ्याक उत्सव जाता, कशें दिसता? एक तरेन खूब बरेंय दिसता की ज्या तरेन म्हणजे आमच्या आतां तारखे प्रमाणे आनी परत आतां फुडें तिथी प्रमाण ही दोनूय शिवजयंती गोंयान लोक मनयतात। आनी बरें त्यातलें एक वैशिश्ट्य अशें की सगळे तरणाटे हेज्यान एकठांय जातात। तरणाटे हेज्यान सगळे समाविष्ट जावन सगळे ते व्हडल्या दबाज्या सगळे ते आयोजन करतात, ते तरणाटे करतात। फक्त भुरगे चेडेच ना तर चेडवाय तेज्यान सगळे सामील जालेले असतात। एक तर एक बरें दिसता। दुसरी हेज्यातली फक्त म्हाका एक भंय अशें आतां दिसता की शिवाजी महाराज हे फॅशन जावं उपकारना, ते भुरग्यांचे खरं तर पॅशन आयकॉन जावंक जाय। ते म्हाका अशें ते भंय दिसता, पण खबर ना फुडें आतां कितें जातलें। हेची जतनाय सगळ्यांनी घेवंक जाय अशें म्हणटा तुमी? जे तरुणाई हेतून सहभागी जाता किंवा जे आयोजक आसा तांच्यांनी हेची जतनाय घेवंक जाय। ते फॅशन जावपाक जायना तर ते पॅशन जावपाक जाय अशें तुमचें म्हणणें? म्हाजें कितें म्हणणें आसा की एक पळय, एक 20-25 वर्सां पयलीं चे ग्रोवा, काय ताचें नांव, क्युबाचो चे ग्रोवा, तेजे टी शर्ट चे ग्रोवा, ते खूब भुरगे, आमी यंग कॉलेजीन आसतना खूब भुरगे ते टी शर्ट घालून भोंवताले। चे गवेरा कोण कितें कांयच खबर नासलें, पण चे गवेराची फॅशन येयली काय। तशा तरेन जावं उपकारना की शिवाजी महाराज कितें आसा ते तरणाट्यांनी समजून घेवंक जाय। आनी ते जे उत्सव करता कित्याक करता आनी तेंच्या जिविताक तेंच्या हेज्यान तेजो कितें फायदो जातलो ते महत्व त्यांनी समजून घेवंक जाय। तुम्ही शिवाजी महाराजाचे पुतळे खूब केले दिसता? खूप ना, चड अशें करून ना, प्रोडक्शन करून ना, एक थोडे 7-8 पुतळे केला। एक म्हापशाचो केला आणि थोडे 4-5 म्हापसा म्हणजे जो आता हनुमान मंदिराच्या मुखार आसा तो एक केला। आणि अजून एक थोडे फार एक केला आता होंडा पंचायतीच्या मुखार तो एक केला। होय होय। आणि अशें सो हांगाय सर आमी हांगासर जर पळयत जाल्यार एक पुतळो दिश्टी पडटा। हय। सो तो कसलो आतां हो मेटल कितें कसो वापर कितें करून केला? म्हणजे जर हो पुतळो आसा हो फायबर ग्लासान आसा, उबो आसा। एक 2 माध्यमान आता चडशे पुतळे जातात, एक फायबर ग्लास आणि दुसरो ब्रॉन्झ। तर किंमत जे हे आसता कॉस्ट, तर फायबर ग्लास सवाय पडटा आणि ब्रॉन्झचो खूब म्हारग पडटा। तर तशे तरेचे आसा ते। आता फायबर ग्लासान पण क्वॉलिटी आसा, तुमी कशे क्वॉलिटीचे मटेरियल कितले यूज कशे हे करता त्या तरेन तशे ते तेजे आसता।
सर आयज आमी तुमचे वांगडा जे उलयता खास करून असो एक मेन आस्पेक्ट आहा तो म्हणजे गोंयान आतां आमी जर पुतळे पळयत शिवाजी महाराजांचे तर प्रत्येक शहरान एक न्हू आतां आमी 2 सुद्दां जाले अशें म्हणपाक शकता. सुबेज झालेले चड जाले 2 पेक्षा चड म्हणटा तुवें. बट हे जे पुतळे आसा पळय हालींच काय एक म्हयन्या फाटीं सिंधुदुर्गान एक दुर्घटना घडली की तो पुतळो पडलो जो हांगा समुद्रात थंय बसयल्लो तो. सो ह्या पुतळ्यांचो दर्जो ताची क्वॉलिटी हाजेर तुमी कितें भाश्य करपाक सोदता की बाबा जे गोंयान तुम्ही महत्वाचो प्रश्न विचारलो. एक सांगता की हे जे लोक भुरगे कोण पुतळे उबे करतात न्ही तर म्हाका दिसना ते क्वॉलिटीचो आणि त्याच्या दर्जाचे कोण विचार करतात. बरोबर. खूपशे विचार कसे करतात ते खरं तर माझ्या बिझनेसचो पार्ट आसा तर ते हांव स्पश्टच उलयता कोणाक रागय येतलो की लोकांक सवाय भितर जाय जशी आता गणपतीची चित्रशाळा असता तसे कोल्हापूर बेळगावान शिवाजी महाराजांच्या चित्रशाळा जाल्यात पुतळ्यांच्या ल्हानपासून व्हडल्या पर्यंत. आणि त्या हेज्यान कशें जाता की कशें आता एक सांगता की पयलीं आता अजूनही खूप लोक म्हणतात की पहिलीच्या वस्तू अशा घट येतले म्हणजे कसले मशिनरी असले आणि आता हे मागणी वाढली रेट तेच उरला पण सवाय झाले पण त्याची क्वालिटी गेली. सेम तसेच आता पुतळ्याच्या बाबतीत जाता काय की लोकांक चड सवाय जाता जाल्यार तो मटेरियलाची जी क्वालिटी असा ती आपसूक देवता कॉम्प्रोमाइज करता तो देवता. तुका फक्त आता लोकांक कशें शिवाजी भाशेन शिवाजी दिसून जाय आणि तो दिसतो हे झालो पुरे. माझ्याकडे असे खूप असा की ते भायले हाडले अरे थोड्या दिवसांनी बरं रिपेरिंग येयल्या मागीर होय रिपेरिंग गोंयान जे शिवाजी महाराजांचे पुतळे आसा ताच्या क्वॉलिटीकडे कॉम्प्रोमाइज खूपशे जाता कित्याक ते ज्या प्राइस मध्ये हाडटा ते नक्कीच त्या प्राइस मध्ये होय ते फायबर असो आणि ब्रॉन्झच्या मेटलातले सुद्धा हाडलेले असतात की त्या प्राइस मध्ये म्हणजे ते कराय म्हणजे आता कॉम्प्रोमाइज करून किंवा ते कस्टमर कसे जाय तशा हेज्यान त्या प्राइजीन म्हणजे ते सगळे कस्टमाइज पुतळे तसे झालेले असतात. क्वॉलिटीचे निकष असता किंवा जे काही खबरदारी घेवपाचे निकष असतात थंय कॉम्प्रोमाइज जाता आणि कस्टमाइज पद्धतीन शिवाजी महाराजांचे पुतळे आता मेळटात आणि त्या प्रमाणे रेट असता. हांव माझ्या पुतळ्यांची करता फायबराचे हांव ते गॅरंटी दिता 50 वर्सांची कित्याक आमी ते कास्टिंग ज्या तरेन करता हांव फुडें दाखयता कशें करता कितें मटेरियल दाखयता पळोवया तुमचे कारखानो. सो तुमी म्हणटा जो हो एक चिंतेचो विशय अशें दिसना तुमकां कित्याक फाल्यां गोंयान जर खंय दुर्घटना जाली जावपाक जायना बट जशें तुमी आतां जी वस्तुस्थिती सांगल्या त्या प्रमाणे जावपाक शकता न्ही केन्नाय भविश्यान. सो हाची खबरदारी ही आयोजकांनी किंवा जे कोण पुतळे बसयतात किंवा इवन राजकारणींनी सर इन दॅट केस बिकॉज आता राजकारणी मोठ्या प्रमाणात ह्या सगळ्या प्रोसेसा भितर इन्वॉल्व झाले. राजकारण्यांक कशें असता जे टायम पिरियडा भितर पुतळो बसून जाय काय टायम पिरियडा भितर बसून जाय तर ते बाकी पळयना जेंच्या टायम पिरियडान जाता काम तशें ते करतात. बरोबर. सो तुम्ही जो वदळ एक हुस्को उक्तायलो की खंय तरी फॅशन जावपा जायना ती पॅशन जावपा जाय. सो तुमकांय दिसता की गोंयान भितर सध्या जे तरेन शिवाजी महाराजाच्या तरुणाई खंय तरी ते फॅशना वाटेन वता अशें फॅशन म्हणून म्हणजे आता फॅशन म्हणजे तिचो आस्पेक्ट कितें येता एक म्हणजे मोटरसायकल रॅली काडटात दुसरे म्हणजे फेटो बांदतात गॉगल लायतात आणि डीजे असता म्हणजे हे सगळे प्रकार भितर त्या रॅली पुरते मोटरसायकलाचो सायलेन्सर काढून म्हाका दिसता ते कितें करतात आवाज चड जावपा खातीर बुलेटाचे बायकाचे आवाज काडपा खातीर म्हाका दिसता कित्याक हांव आतां काल पयला त्या रॅलीन बुलेटाचो आनी थोड्या बायकांचो जोरात आवाज येतलो म्हाका दिसता स्पेशली ते सायलेन्सराक कितें तरी करून ते आवाज करपाक तशें तर ते कित्याक तरुण आसा उत्साह आसा ते अशा तरेचे काही करतलेच कित्याक यंग आसा पूण लिमीट आसूंक जाय. आणि ह्यांचो उद्देश शिवाजी महाराजांनी जे आयुष्य जगले तुमच्या आमच्या खातीर कितें केला काय त्यांचं गोंया खातीर कितें केला मेसेज जावूंक जाय त्यांनी वाचून जाय आयकून जाय म्हणजे ते ज्ञान तांकां आसप गरजेचे की बाबा शिवाजी महाराजाचे किंवा संभाजी महाराजांचे गोंया खातीर कितले एटलिस्ट गोंया खातीर तरी खबर आसूंक जाय. आणि
हे करूया पळयात जा. ताचेरूय उलोवया सर की कशें कितें ह्या दोनूय छत्रपतींचे गोंया खातीर कितें योगदान आसा, गोंयान तांच्यो कितें खाणो खुणो आसात आनी त्याची जतनाय कशी जाता तें आमी तुमी सांगा, कारण तुमी एक इतिहासाचे अभ्यासक आसा. पूण तेजे पयलीं आमकां तुमी दाखयतात की कशें कितें तुमी हें काम करतात तें. सो सर हो आतां तुमचो कारखानो कितलो ओल्ड आसा तुमी आतां? हांव आतां काम करता, हांव स्वता काम करता एक 30 एक वर्सां जाली. हांगाच ना हांगा आतां एक 12-13 वर्सां जाली. पयलीं म्हापशा काम करतालो. आतां हे करता पळय. आतां पुतळ्याचें काम जाता एक 2 तरेचे. आतां तुमी आतां थंय पळयलां हांव मातीचें काम करता. पयले चड मातीचें करता. मातीचें केल्या उपरांत अशे तरेचे पीओपी मोल्ड घालता. काय पीओपी मोल्डांतल्यान मग ते फायबर काडता. हेवटेन रे ते काड वयले म्हणजे हो साचो म्हणटा तसो. साचो. आणि चड पुतळे चड काडून जाय, मातशें प्रोडक्शन काडून जाय तर अशे फायबराचे आमी पीस मोल्डय करता. दुसरे अजून धाकटे मोल्ड आसत जाल्यार रबर मोल्ड आसता, सिलिकॉन रबर आसता. अशा तरेचे 2-3 तरेचे मोल्ड आसता. एकच स्टॅच्यू करून जाय, एकच पीस करून जाय तर ताका पीओपीचो वेस्ट मोल्ड आसता. काय मागीर तो फोडून उडोवपाचो. काय आणि साईज हाची कितली म्हणजे साईज आता अशें ना. हो आता हाका आमी हाफ बस्ट म्हणजे अर्द पुतळा म्हणटा. अर्ध पुतळा जो एक तुमचो आसा थंय. हय तो त्याचाच तो एक भाग आसा. हो वापरूनच तो केला. तो केलेलो आसा. ओके. तशा तरेचे आसता. अशा तरेचे हे आसता. सो तुम्ही अर्ध पुतळे करता आणि तुम्ही पूर्ण पुतळे 20 फुटाचे पण करता. सगळ्यान व्हडलो पुतळो खंयचो केला हायट? आता आमी एक 22 फुटाचो एक व्हडलो एक बागा एक हॉटेलसाठी व्हडलो एक पुतळो केला, एक 20-21 फुटाचो असे केलेले आसा. तुमचे कारागीर म्हणजे हे असं सगळे आमचे कारागीर एक 5-6 कारागीर असतात ते. पण गोंयातले मेळटा काय? गोंयातले मेळटा. हो आता महादेव आमचो माझ्याकडे 20 एक वर्सां जाला. तो आता एक कास्टिंग मोल्डिंगचो करता, तो पेडण्याचो. हे दोघे युपीचे आसात आणि अजूनही आसात. गोंयातले लोक सर इंटरेस्ट दाखयता तुमच्या ह्या कलेन भितर पुतळो करपाच्या? कितें अनुभव? खूप कमी आसात. कित्याक सांगता की हे पळयलां न्ही, आता माझे हात मातीन आसता. परत मोल्डिंग कास्टिंगचे जे काम असता न्ही ते थोडे हार्डवर्क असता. स्कल्पचरचे काम, स्टॅच्यू पुतळे करप, शिल्पकाम हे मातशे कष्टाचे काम, हार्डवर्क, कठीण काम. तर थोडे उत्साहाने पहिले थोडे दीस करतात खुबशे भुरगे आणि मग मागीर ते सोडून दितात. हय. म्हणजे एकंदर तसो गोंयच्या भुरग्यांचो ह्या कलेकडे जातलो. पण कशें आहे अजून गोंयकारांची एक मेंटॅलिटी सांगता की गोंयकारांक गोंयान झालेले नाका, बेळगांवच्यान हाडला, कोल्हापूरच्यान हाडला हे सांगप आणि ह्या थंयच्यान हाडप. तुम्ही त्या बऱ्या क्वालिटीच्या हांगाय केलो तरी ते म्हापशा रे म्हापशा ना, आमकां बेळगांव बरो मेळटा, कोल्हापूर बरो मेळटा. म्हणजे गोंयच्या भुरग्यांक गोंयानय खूप कलाकार आसात, शिल्पकार आसात, ते बऱ्या तरेन काम करू शकतात. घरची वकल कुड्डी ते तशा तरेन ते होय की खंयच्यान पुण्याच्यान हाडला, बॉम्बेच्यान हाडला, हे तांकां व्हडलें दिसता. म्हापशेच्यान हाडलो किंवा हांगाच्यान हाडलो तर ते एक तरे ते मुद्दाम करिना, पण ते फॅड म्हणजे मेंटॅलिटी सगळ्या समाजाची ती तशी तरेन म्हणजे माझ्या ज्या कामाच्या बाबतीत ना हांव खुबशा कामान पळयतात की गॅरेजचे काम. आता माझ्या फुड्यान तो गॅरेज आसा ताका विचार, अरे बेळगांव वचून करतात, आमी हांगा बरें करून दितात ते ना. तशे तरेचे आसा ते. कशें आसता की हांगाय चड जर काम मेळ्ळें तर हांगाय लोक सवाय भितर करतले. क्वॉन्टिटी तशी जर हांगा आर्ट कलाकारांक मेळ्ळी तर हांगाय काम बरें जावं शकता. सो हे एक तुमी मेसेज दिवपाक सोदता सगळ्यांक. दुसरें म्हणजे तुमी इतिहासाचे अभ्यासक स्वता आणि तेतून छत्रपतींचो इतिहास हो तुमकां बऱ्यापैकी खबर आसा. तुमी तेचेर जायती व्याख्यानां दितात, लेखन तुमी केलां. सो म्हाका तुमकां विचारपाक जाय एक गजाल, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज हांचो गोंयान तसो बऱ्या प्रमाणान तेंचो हांगासर हे आसा, सहभाग आसा, किंवा तांणी संस्कृती रक्षण, धर्म रक्षणाचें हांगाय काम केलां. हय, तांचे आमी जर पळयत जाल्यार आतां तेंची जी स्मारकां आसात किंवा तांच्यो खाणो खुणो आसात ताचे जतन कितले गोंयान जाता आनी ताची जागृताय युवकां मदीं स्पेशली आसा काय कितें? एक म्हत्वाचें म्हणजे कशें आहा खबर आहा, म्हणजे आत्ता तरी थोड्या लोकांक खबर जाला की शिवाजी महाराजांचे गोंयच्या इतल्या व्हडल्या भागार राज्य असले. काय पयलींच्या लोकांचो असो समज असलो, म्हणजे त्यांचे शिवाजी महाराजांविषयी प्रेम खरेंच असले, काय त्याच्यात दुबाव नसलो. पण
शिवाजी हांगा येयलो, संभाजी हांगा पावलो, अशा तरेन काय. आणि हो सगळो भाग असा गोंयचो 450 वर्सां पोर्तुगीजांच्या ताब्यान असलो असं एक लोकांचो समज असलो. पण पयरूच मुख्यमंत्र्याने एक विधान केला होय. की पूर्ण 4.5 वर्सां पोर्तुगीजांच्या ताब्यान गोवा नासलो म्हणून. हे So सारखें ताचेर तुम्ही सत्य- हे सारखे सत्य असा. सत्य असा हे खरं खूप लोकांनी आता ते मांडून जाय म्हणजे हे सत्य इतिहास असा आमच्या इकडे हो. हा. होय खरी गजाल. मी शिवाजी महाराजांची म्हणजे आता तेन्नाचे जो गोंयचो जर भौगोलिक इतिहास जर पळयत जाल्यार 17व्या शेंकड्यांतलो तर आयचे बार्देश, तिसवाडी आणि साश्टचाच मागीर जालेलो मुरगांव हे 4 तालुकेच पोर्तुगीजांच्या ताब्यान आशिल्ले. एकंदर 1510 पासून ते ताब्यान असले काय. पुढे म्हणजे 1543ला बार्देश साश्ट जिंकून घेतले. त्याच्या उपरांत लागे 250 पावणे 300 वर्सां काय पोर्तुगीजांनी हो पेडणे, डिचोली, सत्तरी, सांगे, केपे, काणकोण हो भाग जिंकून घेतलो. म्हणजे ह्या ज्या पहिल्या 4 तालुक्याक ओल्ड कॉन्किस्ट म्हणतात, जुनी काबिजात आणि नवी काबिजात. ओके. म्हणजे जुन्या काबिजातीचेर कितली वर्सां राज्य असले? 4.5 वर्सां. 450 वर्सां. आणि 4 तालुक्या. 4 तालुके. आजच्या गोंयच्या हो 30 ते 35% इतलोच भाग आसा. इतलोच भाग तो 30 ते 35% बरोबर. आणि ह्यो ज्यो नव्यो काबिजाती आसात म्हणजे पेडणे, सत्तरी, काणकोण, केपें, सांगे, होय. ह्यो नव्यो काबिजाती हांचेर कितली वर्सां आसलो? ह्या हेच्यावर फार पावणे 200 ते 200 वर्सां राज्य आसा. इतलेच आसा. पळय न्ही 1763 बरोबर. फोंडा आणि हे सगळो भाग घेतलो ते 1961 म्हणजे झाले कितले 200 वर्सां. 1785 पेडणे, डिचोली, सत्तरी होत घेतलो म्हणजे झाले लागी पावणे 200 वर्सां. हा. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या मरणा उपरांत 100 वर्सां हो भाग पोर्तुगीजांनी जिंकून घेतलो. म्हणजे शिवाजी महाराज हयात असताना ह्यो ज्यो नव्यो काबिजाती ज्यो आसा त्यो ताब्यान घेवप तांकां शक्य जावंक ना. त्यो त्या शिवाजी महाराजांच्या पयलीं त्यो आदिलशाच्या ताब्यान असले. 1663 सालान शिवाजी महाराजांनी पेडणे, डिचोली, सत्तरी हो भाग जिंकून घेतलो आदिलशाह कडल्यान. त्याच्या उपरांत 1775 राज्याभिषेकाच्या दुसऱ्या वर्सा फोंडा जे प्रांत फोंडा आदिलशाहचो असलो तो जिंकून घेतलो. त्याच्या उपरांत त्याच्या वांगडाच म्हणजे सांगे, केपे, काणकोण सह कारवार, अंकोला हो भाग शिवाजी महाराजांच्या राज्याचो भाग झालो. हा स्वराज्याचं म्हणजे हिंदवी स्वराज्य म्हणतात. म्हणजे आमच्या बऱ्याच लोकांचा समज कसो असता हिंदवी शिवाजी महाराजांचे राज्य म्हणजे खंय सातारा, कोल्हापूर, रायगड तोच भाग असे ना. तर शिवाजी महाराजांचो म्हणजे हो पूर्ण कोकण पट्टी म्हणजे दमन दीवच्या थंयच्यान जो ठाण्याच्या वयच्या पार्ट सुरू जाता तो कारवार, अंकोला पर्यंत. म्हणजे आम्ही आता असे तुम्ही जी माहिती दिली त्याप्रमाणे फोंडा, सत्तरी, सांगे, केपें, काणकोण ते कारवार, अंकोला हे सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा भाग. म्हणजे ही महत्वाची माहिती किंवा ही महत्वाचा इतिहास असा. आणि हांगाच्या रयतेचो राजा शिवाजी महाराज असलो. हांगाची शिवाजी महाराजांची रयत असली. पेडणे असो, डिचोली असो, सत्तरी, सांगे, केपे, काणकोण हांगाची त्यांची ही रयत शिवाजी महाराजांची रयत असली. मावळे बिवळे आमकां म्हटलं कितें मुखार दिसता की ते सातारा, कोल्हापूरचे लोक काय. कितलेशे अधिकारी शिवाजी महाराजांचे असले. पितांबर शेणवी कोठारी, पितांबर शेणवी गुळगुळे यांनी शिवाजी महाराजांच्या खातीर वकील म्हणून काम केलेले असा. तो डिचोलीचो काय. होय शेणवी तो असलो किंवा हांगाचे वतनदार पहिले विरोधात गेलेले त्यांकाच जाप दिवपा खातीर आणि ज्या पोर्तुगीज गव्हर्नरनी जो हिंदूं विरुद्ध बार्देशान जो हुकूम काढलो त्याच्या विरुद्ध शिवाजी महाराजांनी बार्देश स्वारी केली काय. 19 नोव्हेंबर 1667 सालान त्या हेच्यान पोर्तुगीजांचे सैन्य हांगाच्यान सगळे कोलवाळच्यान पडले सगळे वेळेला. मग पोर्तुगीजांनी शिवाजी महाराज डिचोली असतानाच म्हणजे डिचोली हांगा 1 महिना रावलेले ते स्वतः शिवाजी महाराज कारण तो त्यांच्या राज्याचोच भाग असलो. आणि ते थंय म्हाका दिसता सप्तकोटेश्वराची पायाभरणी बीन तेन्नाच झाली. त्याच्या उपरांत दुसऱ्या वर्सा झाली. ओके. तेन्नाच शिवाजी महाराज आणि यांचा जो तह झालेलो असा तो थंयच असा. तो अस्सल तह आयजय पोर्तुगालच्या येवारच्या त्या लायब्ररीन असा. पिसुर्लेकरांनी त्याची छायाप्रत म्हणजे त्याच्यान पांडुरंग यांच्या पुस्तकांनी पहिलीच्या आवृत्तीन असा. म्हणजे शिवाजी महाराज तह असा म्हणजे बार्देश स्वारी उपरांत कोण पोर्तुगीज
पोर्तुगीज बार्देशान हे झालेले म्हणजे बार्देश परत शिवाजी महाराजांनी बार्देश जिंकून घेऊन ना पण ज्या कारणा खातीर हे केला ते कारण त्यांचे हे झाले यशस्वी झाले कित्याक तर त्या टायमाचो जो इंग्रजांचो प्रतिनिधी जो पोर्तुगीजांच्या राजधानीन गोंयान असलो त्याने आपल्या एका जे ऑफिसान बरयलेले पत्र आसा म्हणजे एक 15-20 दिसानच म्हणजे डिसेंबरानच बरयलेले आसा काय डिसेंबराच्या पहिल्याच 8 दिसान की शिवाजी महाराजांनी जे स्वारी केली ती पोर्तुगीज गव्हर्नर जो साविन सेती यांनी जो हुकूम काढलेलो की बार्देशातल्या हिंदूंनी 2 महिन्याच्या भितर एक धर्मांतर तरी करपाचे ना जाल्यार वचचे म्हणजे हो प्रांत सोडून सोडून वचपाचे म्हणजे शिल्लक उरलेले कितले असले एक 6-1 हजार हिंदू फक्त उरलेले हांगा बाकी सगळे पयलींच बाटयलेले हय बार्देश त्यातले 3-1 हजारांनी परत धर्मांतर केले म्हणजे परत हिंदू झाले ना धर्मांतर केले ख्रिश्चन झाले 3-1 हजार उरलेले पण तो हुकूम फाटी घेतलो असं इंग्रज बरयता त्या टायमाचो पोर्तुगीजांनी आपल्या खंयच्याच हेज्यान हेजो उल्लेख करून ना हे तो जो तह झालेलो असा तेज्यानय उल्लेख करून ना पण समकालीन इंग्रजांनी केलो परत एका पाद्र्यांनी ज्या जेजुईट पाद्र्यांनी जे बरयलेले आसा न्ही तेज्यान अशें बरयला की कोलवाळे हांगा शिवाजी महाराजांचे सैन्य घुसल्या उपरांत एक काही पाद्री लढाई करपाक उबे रावले ते हांकां शिवाजी महाराज सैन्यांनी पकडले म्हणजे अरेस्ट केला धरल्या उपरांत ताका शिवाजी महाराजांनी पुढे हाडल्या उपरांत शिवाजी महाराजांनी ताका विचारले तुम्ही आमचो धर्म स्वीकारतले का तर त्यांनी ना म्हणले ना म्हटल्यार शिवाजी महाराजांनी त्यांचो शिरच्छेद केलो असो हे फ्रांसिस्कन जेजुईट पाद्र्यांचोच रिपोर्ट आसा म्हणजे इतिहासात ही नोंद आसा ही पोर्तुगीजांचीच नोंद आसा आणि अजूनही दुसरी नोंद आसा की हे कोलवाळे शिवाजी महाराजांच्या सैन्यान त्यांच्या ह्या पाद्र्यांक मारला आणि त्या टायमाचे पाद्री फक्त ते काही संत म्हणजे पुजारी नसले ते फार चलयताले आर्म चलयताले लढाईच्या खुबशे हेज्यान आसा म्हणजे तुम्ही पुढे संभाजी महाराजांच्या मोहिमांच्या वेळेस पळयलेल्या फोंड्या जी पोर्तुगीज गव्हर्नर जे सैन्य घेऊन गेलेलो थंय सुद्धा पाद्री नेतृत्व करतले परत शापोराच्या किल्ल्याच्या लढाईन सुद्धा किल्लेदारान संभाजी महाराजांक शापोरा किल्लो दिलो परंतु पाद्री उभं रावलो आणि सैन्य घेऊन परत संभाजी महाराजांविरुद्ध उभं रावला लढाई करपाक म्हणजे पाद्री फक्त बेश्टी चर्चमध्ये पाद्रीकार जास्त नसले ते फार घेऊन लढाई पण करतले त्या लढाईत पुढे जो फार घेऊन असा तलवार घेऊन असा त्याका सैन्यासारखे शासन जातले तो शत्रूच असलो आणि तो हेच असलो करतले बरोबर सो हे शिवाजी महाराजाचे हे झालं म्हणजे ह्यो स्वाऱ्यो किंवा जे तह केल्ले की संभाजी महाराजांनी गोंयान केन्ना प्रवेश केलो आणि हय केन्ना प्रवेश केलो आणि कशे पद्दतीन तेंचो हे आशिल्लो म्हणटा तुम्ही संभाजी महाराजांच्या जी गोंयान जी स्वारी झाली पोर्तुगीजांविरुद्ध तेजो पार्श्वभूमी अशी असली फाटलो तेजो फाटभुंय तेजी अशी असली की पहिली मोगलांनी जे औरंगजेब तो दक्षिणेन येयलो म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या मृत्यू उपरांत रोखडोच तो येयलो म्हणजे संभाजी महाराजांच्या सुरवातीक तो दक्षिणेन येयलो तो कित्याक येयलो तर त्याचो पूत अकबर त्याने बापा विरुद्ध बंड केलेले आणि ते बंड कोणाक घेऊन केलेले राजस्थानातल्या म्हणजे मारवाडच्या राठोड राजपुतांक घेऊन केलेले पण ते फसले त्या अजमेरच्या लढाईन जे कूटनीती औरंगजेबानी केली त्या ती सारखी यशस्वी झाली आणि ते अकबराचो पराभव झालो मग अकबराक तो दुर्गादास राठोड त्याका घेऊन संभाजी महाराजांकडे येयलो थोडे दीस पयलीं त्यांनी रायगडाच्या थंय दवरलो मागीर एक साधारण 1683च्या सुरवातीक किंवा 82च्या शेवट संभाजी महाराजांनी त्याका हाडून बिचोली दवरला अकबराक डिचोली हाडून दवरला त्याच्या वांगडा तो दुर्गादास राठोडय असलो ही बातमी औरंगजेबाक कळली तो त्यांना भूम परांडा ह्या भागान असलो की अकबरान ते उल्लेख येता भूम परांडा हांगा तो असताना की त्याच्या हरकारे म्हणजे ते बातमी घेऊन येतात त्यांनी बातमी हाडली की ते संभाजी महाराजांक गाळयो घालूनच असतात त्यांना रखवासी संभान शहाजाद्याक फिरंग्यांच्या सीमेवयर हांगा बिचोली हांगा हाडून दवरला थंयच त्याने औरंगजेबान डिसायड त्याला धरपा खातीर व्हडलें सैन्य धाडपाचें
मग आजचे संभाजीनगर म्हणजे औरंगाबाद थंय शहाजादा मुअज्जम जो पुढे बादशाह जाऊन शाह आलम झालो त्याच्या नेतृत्वा सकल लाखभर सैन्य हांगा गोंयांत धाडपाचे अकबराक पकडायचे त्यांनी डिचोली हांगा निर्णय झालो. साधारण कितले सालाची गजाल ही 1683 सुरुवातीक. बरं त्या टायमाची ही सगळीकडे गजाल जातली ना थोड्या ह्याच्यान व्यापाऱ्यांकडल्यान हारकारी पसरली ती पोर्तुगीजांकय कळली की आता हांगा मोगल सैन्य डिचोली येवपाचें आसा आणि संभाजी महाराजांनी हांगा मोगलांचीच लढाई जातली काय लाख बरे हा त्याचा आता फायदो घ्या. आणि सुरुवातीला म्हणजे 1681च्या सुरुवातीकच औरंगजेबाने आपलो एक वकील हांगा गोंयान पोर्तुगीज गव्हर्नरकडे धाडलेलो. त्याच्यान त्यांनी एक तह केलेलो की सगळं पोर्तुगीजांनी मग एक घातले की आम्ही सगळं मोगल आणि पोर्तुगीज हे दोघांनी मिळून ही सगळी कोकणपट्टी जिंकून घेवपाची आणि दोघांमध्ये वाटून घेवपाची. आणि ही पूर्ण कोकणपट्टी शिवाजी महाराजांचे पुढे संभाजी महाराजांचे राज्य काय. आणि पोर्तुगीजांक एक व्हडली संद कशी दिसली एक ऑपॉर्च्युनिटी दिसली संधी दिसली एक कोण तरी बरो साथीदार मेळटा आता येता त्याचा फायदा घेऊया आपले इप्सित साध्य करप फोंडा जिंकून घेऊया. ओके हा फोंडा ती त्यांच्या ताब्यात नाशिल्ली बरोबर हय. त्या खातीर त्यावेळेचो गव्हर्नर कोंदी आल्वर याने सगळे सैन्य जमा केले आणि ऑक्टोबरच्या 1683च्या ह्याच्यान तो लास्ट 30 तो भायर सरलो. तो राजधानींतल्यान बोटीन बसून तो दुर्भाट बंदरान गेलो. म्हणजे आताचे कितें आसा ते 17व्या शेकड्यांतले आता आम्ही बाणस्तरीच्या पुला वयल्यान झपकन पोंड्या वयता तसं नसले बरी नसली. ते दुर्भाट बंदरान गेलो गलबता घेऊन थंय सगळे सैन्य देंवयले. थंयच्यान फोंड्याचो जो सरदेसाय असलो नाईक प्रतापराव सरदेसाय तो आपल्या 60 मनशां भशेन तो पोर्तुगीजांक येऊन मेळ्ळो पोर्तुगांक. आणि फितुरी जाल्ली होय फितुरी म्हणजे तो येऊन मेळ्ळो असतो सरदेसाई हा नाव कोण आशिल्लो तो थंय पुण्याचे सरदेसाय असले प्रतापराव वतनदार तो येऊन मेळ्ळो. ते वतन पोर्तुगीजान दिल्ले ना ते पयलींच्या आदिलशाहचे नसले मागीर शिवाजी महाराजांच्या ह्याच्यानंय कंटिन्यू असले त्यांच्याकडे आले फितूर झालो. होय हा मोग पोर्तुगीज. मग त्याने तो घेऊन दुर्भाटच्यान एक दुसऱ्या दिसा फोंड्या पावले. फोंड्याचो कोट आता कोट गड दुर्ग किल्ला आयचो फार्मागुडी ना लोकांचं समज आता आयजय त्या भागाक कोटात म्हणतात. फोंड्यान वरचा बाजार असा थंय वयर एक ती व्हडली मस्जिद आसा त्या सायटीचो जो भाग आसा ताका आयजय कोटातच म्हणतात. तर त्या कोटाक वेडो घातलो सगळो आणि सैन्यानी तोफा आणि बंदुकाचो मारा जुनो गड आशिल्लो होय कोट असलो जमीन आता अस्तित्वात नामशेष झाला ना तो सांगता पुढे कशें कितें जाला. मग पोर्तुगाला ही बातमी संभाजी महाराजांक कळली. संभाजी महाराज त्यांना चौल राजापुरी ते थंय असले थंय पोर्तुगीजांक वांगडाच लढाई चालू असली. ते चौल त्या वाटेन पोर्तुगीजांची थोडी भाग असलो थंय चढाई असली. फोंडा आता मोगल सैन्य येवपाचें आसा आणि पोर्तुगीज फोंड्यान घुसले काय. म्हणजे फोंड्या जर पोर्तुगीजांच्या ताब्यान गेलो तर आयज ना फाल्यां आता मोगल येतले. मागीर हो सगळो दक्षिण कोकण हो पोर्तुगीज आणि गोवा पोर्तुगीज आणि मोगलांच्या ताब्यान वयतलो अशी रणनीती आसा. हा तर मोगल सैन्य येवपाच्या पयलीं संभाजी महाराज ज्या वेगान इतल्या हेज्यान येयले ते 10 नोव्हेंबर ह्या दिसा संभाजी महाराज फोंड्या पावले. घोड्या वयल्यान सगळे घोडदळ घेऊन पांय घेऊन पावले. पोर्तुगीजांक सुद्धा ती की स्वता संभाजी महाराज हांगा सैन्य घेऊन येतलो फोंड्यान पावतलो. आणि ते येयल्या उपरांत आणि त्याच दिसा म्हणजे निसर्गान सुद्धा व्हडली साथ दिली. नोव्हेंबरान चड केन्ना पावस पडना. आता आम्ही म्हणतात ते क्लायमेट पण 10 नोव्हेंबरान त्या दिसा पाऊस पडलो. बरो पाऊस पडलो आणि पोर्तुगीजांचा दारुगोळा तोफा सगळं थंड झालेले. त्याच टायमाक संभाजी महाराज पावले आणि संभाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांक थंय बरो मार दिलो. हे जग फोंड्या आणि संभाजी महाराज स्वतः येऊन परत किल्ल्यातले भितरले सैन्य बाहेर सरले आणि पोर्तुगीज सैन्य धावले. खंय धावले लाखभर सैन्य घेऊन आले ना पोर्तुगीज लाखभर घेऊन ना ते मोगल येवपाचे असले. आणि संभाजी महाराजांचे कितले असले संभाजी महाराजांचे एक साधारण 7-8 हजार ते घोडदळ घेऊन येयलेले
आणि 2-2.5 हजार पोर्तुगीज आपलं सैन्य घेऊन तोफा बंदुका सगळे घेऊन येलेलो कोण्या भिजलेलं त्या थंड त्या ह्याच्यात सगळं धावलो दुर्बाट. संभाजी महाराज किल्ल्यान गेले आणि रोकडेच लगेच पोर्तुगीजांच्या पाठलागाक त्यांका फाटल्यान आपले सैन्य धाडले घोडदळ. त्या घोडदळान हांकां दुर्बाट गाठले त्यांका थंय आणि थंय बरे मार दिलो, बरी लढाई झाली. त्या लढाईन गव्हर्नर स्वतः कोंदी आल्वर जखमी झालो, त्याच्या हड्ड्यार 2 वार झाले आणि त्याच्या ज्या बॉडीगार्ड असले त्यांनी उकलून त्याका गलबतान घालून सुरक्षित गोवा राजधानीन घेऊन गेला. आयज आम्ही ज्याका ओल्ड गोवा म्हणता त्या गोवा राजधानीन घेऊन गेलो. तो भियेलेलो, तो 4 दीस चर्चमध्ये दार लावून बसलेलो. इतली दहशत झालेली की तो अचानक येतलो आणि अशा म्हणजे आशियातल्या इतिहासान म्हणजे हांगाचो जो ही आशियाची राजधानी पोर्तुगीजांची ओल्ड गोवा आजची, म्हणजे त्यांची सगळी जी गल्फ पासून हांगाच्यान सकल श्रीलंका ह्याच्या सगळ्याची कॅपिटल राजधानी ही गोवा पोर्तुगीजांची. अशा आज आणि थंयचो तो गव्हर्नर म्हणजे सगळ्या आशियाचो प्रमुख, त्याका मार खाऊन पळून येवपाक लागलं, पळून वचपाची परिस्थिती झाली. ही पोर्तुगीजांची व्हडली लज झालेली काय. आणि पराक्रम संभाजी राजे आणि हो असं पहिलं भारतीय राजा की पोर्तुगीजांची लज करपी, त्यांना भय घालपी की आक्रमण करप शत्रूवर. हे पहिले शिवाजी महाराज संभाजी महाराज हे पहिले राजे. दुसऱ्या शत्रू गाफील दवरून तो जाल्यारो भियालो, तो हे झाला. मग संभाजी महाराजांनी हांगा कोटातल्या सैनिकांचे ते विजय केला. संभाजी महाराजांच्या सैन्याने जे फोंड्या कोटात पहिली संभाजी महाराज येवपाच्या पहिली असले की पोर्तुगीजांच्या तोफा त्या दारार मारून दार मोडपाक लागलेले. त्या खातीर आयज ना फाल्यां आता पोर्तुगीज भितर घुसतले म्हणून संभाजी महाराजांच्या सैन्यान तो भितरल्या अब्दुल्लाचा शहीद अब्दुल्लाचा दर्गा आहे, त्या दर्ग्याक एक आंगवण मागलेली की हे पोर्तुगीजांचं सैन्य परत वचू दे, आम्ही तुका दिवाबत्तीचा आणि तुझ्या उत्सवाचा खर्च दितले म्हणून. आणि ते सांगले आणि तशा तरेन म्हणजे पुढे कवी कलशाच्यान म्हणजे संभाजी महाराजांच्याच नावान कवी कलशान त्यांना तो खर्च दिलेलो असा अब्दुल्ला खानाच्या दर्ग्याक. हो असं होय 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 आयजय होय चालू असा. म्हणजे ते मुजावर सांगताले की पहिलीपासून अजूनही मिळताले, आता खबर ना. पण ते अशा तऱ्हेन इतलो लागीचो संबंध गोंयाकडेन होय होय होय. आणि त्याचे ओरिजिनल पिसुर्लेकरांनी ते छापलं आमच्या आर्काइव्जानं, ते मोडी मराठी असा ते हा जो त्या दर्ग्याक जे दानपत्र दिलेले असा ते आजही आमकां पळोवपाक मिळटा. ते मागीर लागी 14 दिसा उपरांत संभाजी महाराजान 23 नोव्हेंबरच्या राती सैन्य धाडले जुव्यार, म्हणजे आजच्या सांतिस्तेव थंय अचानक हल्ला केल्या उपरांत थंयचे सैन्य पोर्तुगीजांचे गडबडले आणि ते धावून गेले राती पोर्तुगीज राजधानीत गोंयान. आणि ती खबर गव्हर्नराक सांगली की आता संभाजीचे सैन्य हांगा येयले आणि आता हांगा राती हांगा जुव्यार घुसले, म्हणजे फाल्यां सकाळी ते गोंयान घुसतले. गव्हर्नरनी सगळे घंटा चर्चा बडयल्यो, सगळे जितले मेळटा ते लोक एकठांय केले आणि तो स्वता सगळ्यांक घेऊन तो धावजी म्हणजे जुवा आणि धावजे ती जी तर आसा थंय येवन रातभर रावला की बाबा रातीच ते सैन्य भितर घुसूं नाका. आणि दुसऱ्या दिसा फातोर्डे संभाजी महाराज स्वता जुव्यार येयले काय. आणि हो संभाजी महाराजांच्या सैन्य धांवडपाक जुव्यार घुसलो. संभाजी महाराजांच्या सैन्याने तोच गनिमी कावा केलो, पहिली धावले, परत ते एका जाग्यार येयल्यावर दोन्ही बाजूनी घोडदळ आणि हे येयले आणि त्या संभाजी महाराजांनी स्वता ते घोडदळान त्या पोर्तुगीजांवर चालून गेले कत्तल करत. आणि त्याच टायमार पोर्तुगीजांनी कितें केलं, सगळ्या मानशी फोडलेल्या आणि ती सकाळची भरती येयलेली. त्या हेज्यात संभाजी महाराज पोर्तुगीजांक मारत ते त्या उदकान घुसले आणि त्यांचे घोडो थंय उदकान पडलो आणि त्याच टायमाक खंडो बल्लाळान तांकां भायर काडले. हे धावजी झालेले असा. हे प्रसंग धावजीच्या त्या तरीवर झालेलो असा तो काय. आणि मग पोर्तुगीज गव्हर्नर गेलो थंय, त्याने कितें केला, झेवियरची ते प्रेत असले ते भायर काडले, तो राजदंड त्याच्या हेज्यावर दवरला आणि हे संभाजी महाराजांचे आक्रमण परत वचू दे म्हणून त्याका प्रार्थना केली. आणि अजून पोर्तुगीज गव्हर्नरने कितें केला की सगळे ज्यांचे पोर्तुगीजांचे नौदल असले त्याच्यान सगळी त्यांची ताकद असली, ते नौदल खंय असले त्यांना मांडवी आणि जुवारीच्यात मुखार
की संभाजीचे आर्मर नेव्ही भितर येवपाक नाका म्हणून त्यांनी ते सगळे भितर घेतले आणि आयचो सगळो जो गोवा बेट हे आसा ताका वेळो घालपाक स्टार्ट केली. म्हणजे संभाजी महाराज लक्षात येयलें की जो हे सुद्धा बेट आसा आणि आम्ही जर भितर घुसले आणि यांच्या जर नौदलाच्या ह्याच्यानं आणि मोगल सैन्य परत जर आता सकल झपकन देवले तर आपण भितर चक्रव्यूहान सापडटलो. म्हणून त्या दिसा त्यांनी तो जुवाचो किल्ला सोडलो आणि ते फोंड्या येयले. फोंड्या येयल्या उपरांत मागीर 4-8 दिसान पोर्तुगीजांक ही बातमी कळली की आता मोगल सैन्य लागीं येता. तोपर्यंत संभाजी महाराजांनी अजून हे केलं, बार्देस आणि तिसवाडीन सैन्य घातले आणि त्यांची जाय तितली तोपर्यंत लूट केली आणि मोगलां खातीर सारकी सोय केली. आयचो डिचोली तालुका आणि दोडामार्ग तालुका तेन्नाचो मनेरी महाल हो पूर्णपणे खाली केलो. गावाच्या गावात लोकांक रानान धाडले, बाजारपेठा खाली केल्यो, सगळीकडचे रानातले करड लासून उडयले काय. आणि जसो मोगल सैन्य सकल येयले वयल्यान घाटा वयल्यान त्यांची रसद बंद केली. सुरते वयल्यान हांगा जी येयलेली रसद असली ती संभाजी महाराजांच्या नौदलान सगळी लुटून फस्त केली. 1-2च गलबतां 100-105 गलबतां धाडलेली, त्यातली 2-4च गलबतां हांगा पावली. ती सुद्धा काय ती रसद पावूंक ना. आणि जेन्ना सकल देवले तांकां कळलं की आमकां हांगा खावपाक जेवपाक काय ना काय, गहू हरभराय ना आणि हे ना, नाचणे आणि कुळीत ते सुद्धा इतले भाव ताका मोलाचो भाव हे भांगराचो भाव देऊन सुद्धा मिळाना. आणि थोड्याच दिसान त्यांचे सगळे अन्नधान्य काबार झाले आणि उपाशी मरपाक लागले. त्या हेज्यानच रोगराई येयली. रोगराई येयल्या उपरांत मग त्याने शाह आलमनी फाटी परत गेलो आणि त्यावेळेस कितें केला, अकबराक आणि हेका दुर्गादास राठोडाक संभाजी महाराजांनी थंयच्यान उखल्लो आणि भीमगडच्या त्या हेज्यान रानान व्हरून दवरले. भीमगड तुका खबर आसा तरीचो तूं, थंय रान कशें आसा आणि डोंगर कशें आसा. थंय मोगल वचप म्हणजे स्वता मृत्यूच्या जाबड्यात वचपा सारकें आसा. थंय शाह आलम थंय वाटेक वचूंक ना. म्हणजे या दोघांकूय तेणी संभाजी महाराजांनी थंय दवरले. आणि मोगलांकडे एकही लढाई न करता रगताचो एकूय थेंब न सकल उडयता माघारनी रोगराई आणि उपाशी हेज्यान म्हणजे सगळे आमचे डॉक्युमेंट्स संदर्भ आसा. लाखभर सैन्यातले 70-80 हजार लोक मेले, हत्ती घोडे मेले. आणि तो परत संभाजीनगर म्हणजे औरंगाबाद पावलो तांकां 1/4 सैन्य उरून नसले. अशा तरेन संभाजी महाराजांनी गोंयानच एकाच टायमाक पोर्तुगीज आणि मोगलांचो दोगांचो पराभव केला. अशा तरेन म्हणजे गोंयान एक लोकांकडे उलयतना खूप समज आसा. तेन्नाच संभाजी महाराज पोर्तुगीजांक धांवडपाचे, पण मोगलांचे आक्रमण थंय रायगड येयले म्हणून थंय गेले तशें ना. मोगलांचे आक्रमण हांगा गोंयानच येयलेले, गोंयानच तांकां हे केलेले आणि तशा तरेन हांगा हे दोन्ही हांकां हे केलेले. हो सगळो इतिहास आसा आणि हो इतिहास या सगळ्या भुरग्यांकडे पावपाक जाय. होय, जे रॅली काडटात, होय, जे पेटे बांधतात, गॉगल घालून, बुलेट तुम्ही म्हणता सायलेन्सर काढून, हे सगळं राजकीय इतिहास झालोच. पण शिवाजी महाराजांनी संभाजी महाराजांनी जे काही सामाजिक कार्य केलेली असतात. तुका एक खबर आसा शिवाजी महाराजांचो शेणवी जाती निर्णय कितल्या लोकांक गोंयांतल्या खबर आसा, कितल्या शेणवी लोकांक खबर आसा. शेणवी जाती निर्णय म्हणून जो गागा भट्टांनी दिलेली बरयलेले आसा, ही संस्कृत प्रशस्ती पण खूप बरी आसा. की ज्यांना शिवाजी महाराजांनी राजापूर जिखून घेतल्यानी त्यांना थोडे शेणवी लोक शिवाजी महाराज वचून मेळ्ळे आणि तांकां शेणवी लोकांक इतर ब्राह्मणांच्या हातल्यान भेदभावाक वचचे पडटले. पंक्ती भेद, जेवणाक हे भेद जातलो. ती तक्रार शिवाजी महाराजांनी पुढे मांडली. शिवाजी महाराज काही धर्मपंडित नसले. त्यांनी कितें केला ह्या खातीर हे सगळे हाजो निर्णय घेवपाचो अधिकार गागा भट्टांक दिलो. गागा भट्टांनी राजापुराक सगळे विद्वानांक आपयले आणि त्या हेज्यावर ह्या शेणवी लोकांक न्याय मिळेल असो एक सगळ्यांक आणि सगळ्यांचे समाधान जाईल असो शेणवी जाती निर्णय हो न्याय दिलेलो असा. जे लोक शेणवी गोंयांत आसा ते सुद्धा सगळे हो सगळे शेणव्यां खातीर शेणवी जाती निर्णय कितल्या लोकांक खबर आसा. एक सामाजिक कार्य आसा एक सगळ्यांक. त्या खातीरच पुढे 18व्या शतकात मराठ्यांच्या इतिहासात खूप सारे शेणवी लोक दिसतात. म्हणजे उत्तर हिंदुस्थानचो माजी शिंद्याचो कारभार हो शेणवी कारभार
म्हणजे तुम्ही रामचंद्र मल्हार सुकटणकर, नारोराम मंत्री रेगे, जीवादादा केरकर, लखबादादा लाड, वागळे, दळवी असे कितली तरी सरदार हे शेणवी असतात. हे खयचे असतात? हे गोवा आणि सिंधुदुर्गातले असतात ते मुळातले. हे एक मोठे सामाजिक होय योगदान असं योगदान असं आहे शिवाजी महाराजांविषयीचं. हे इथलेच ना की आता हांगा ज्यांनी आरमार नौदल सुरू केले त्या नौदलाचं कुणाच्या जीवावर कोण असले लोक? भंडारी, म्हणजे आजचे इथं आम्ही खारवी म्हणतात ते कोळी लोक, कुळवाडी लोक यांच्या ह्याच्यावर असले. शिव दिग्विजय बखरीमध्ये मालवण किल्ल्याविषयीची जी नोंद असा नी काय म्हणजे शिवाजी महाराजांनी ऑक्टोबर 1664 सिंधुदुर्गाचं मालवण किल्लो पायाभरणी केली. त्याच्यात नोंद कशी असा तर ती खरी असत जाल्यार ती खूप हे असा. तर हर हुन्नरे जंजिरे कुंभार जुवे येथून आणले. हर हुन्नरे जंजिरे, जंजिरे म्हणजे पाण्यातलं बेट बांधणारे लोक कुठनं आणले तर कुंभार जुव्यावरनं आणलेत. बकरीन उल्लेख बकरेन उल्लेख असा. तर अशा तऱ्हेचे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, संभाजी महाराजांचा शिलालेख असा जो बाणस्तरीच्या तरीवर आशिल्लो. काय म्हणजे एक तरेन ती तर येवपा वचपाक संभाजी महाराजांनी आजच्या भाषेत सांगपाची तर फ्री केली की ज्याच्यावर ते संभाजी महाराजांनीच तो शिवाजी महाराजांनी तो कर लागू केलेलो. तो फोंड्याचो जो तिमनायक आणि सोमनायक त्यांनी संभाजी महाराजांकडे विनंती केली. त्या विनंती हे करून संभाजी महाराजांच्या अधिकाऱ्यान तो माफ केला. तो शिलालेख असा. त्या शिलालेखान तो तिमनायक संभाजी महाराजांच्या राज्याक हे राज्य हिंदू झालेपासून म्हणतोय. कोण म्हणता अनंत ऊर्ज महाल म्हणजे अंत्रुज महालातलो मनीस म्हणता. हे सगळे संबंध असतात तरी सुद्धा आमचे अनेक लोक म्हणजे बरे शिकलेले लोक, बरे जाणकार लोक, बरे जाणते लोक म्हणतात की शिवाजी आणि संभाजी महाराजांचा हांगा गोंयान काय संबंध असलो. म्हणजे हो माहितीच्या या इतिहासाचो प्रसार आणि प्रचार जो जावपाक जाय तो जाल्लो ना. त्यामुळे हे असे जे लोक हे एक न्यूनगंड बाळगून असतात मनान की कितें हे असा योगदान असा तो हे जावपाक जाय माहितीचो प्रचार आणि प्रसार आणि खास करून आता तरुणाई पिढीक. बरं म्हाका एक शेवटचे तुमकां विचारपाक जाय की आता छावा जो सिनेमा असा तो सध्या गाजता देशभर, टॅक्स फ्री केला सगळ्या राज्यांनी. तातूंत हांवें तो काल सिनेमा पळयलो. तातूंत एक परशुराम म्हणून कोणाचो तरी उल्लेख असा जेणे दगा फटका केलो संभाजी महाराजांक म्हणजे फितुरी केली मोगलां कडेन. तसो कितें आसा परशुराम म्हणून बीन गोंयान? परशुराम म्हणून नाव कोणाचे ना तशें, पण फितुरी म्हणजे हांव तुमकां आतां पयलींच सांगला तो मेळ्ळो. फितुरी म्हणजे कशें आसता ते म्हणजे तुज्या वांगडाच वांगडा राहून गपचूप कितें चूप हे करून ते कोणाक मदत करप म्हणजे फितुरी म्हणतात. पण तो फितुरीचे उल्लेख असा एक तुम्ही सांगलो तो फोंड्याचो तो फितुरी तो वचून मेळ्ळो ताका डायरेक्टली. आणि दुसरं जे संभाजी महाराजांनी त्याच वेळेस कितें केला की एक त्यांच्या एका सैनिकान गुप्तचर सैनिकान पोर्तुगीज राजधानीन गेलो आणि बांयगिरीच्या झरीन वीख घातले एका सैनिकान. की ते वीख घातल्या कितें जातलें की थंय उदक पिताले चडशे पोर्तुगीजांनी ते मरताले. पण ही वीख घातलेली बातमी एका फोंड्याच्या नायकवाडी म्हणून मनशान बेगोबेग पोर्तुगीजांक कळयली आणि पोर्तुगीज वाचले. ही तरेची एक फितुरी केलेली असा. अशा तरेचे असतात ते. सो आता एक गव्हर्नमेंट जे आसा आमचे गोवा सरकार ते एक म्युझियम शिवाजी महाराजांचे काडटात फार्मागुडी. सो तुमची एज एक शिवप्रेमी एक अभ्यासक म्हणून कितें अपेक्षा आसा की बाबा शिवाजी महाराजांचो संभाजी महाराजांचो जो इतिहास आसा गोंयान त्यांचे जे मोठे कार्य आसा सामाजिक किंवा बाकी हे सगळे तह जाल्या किंवा हे जाले कशे तरेन हे म्युझियम आसपा जाय किंवा ते कशे तरेन करपाक जाय मांडपाक जाय आणि त्याचो उपयोग कसो जावपाक जाय? एक बरो एक प्रश्न हो आसा आणि एक करतात म्हणतात हे बरे आसा. हे त्याच्यातल्यान सारखे आता जसे मुख्यमंत्री म्हणला की 450 वर्षे गोंयान असले आणि हे पोर्तुगीजांकडे जो भाग उरलो धर्मांतरापासून वाचलो त्याका शिवाजी महाराजांचो हे आणि एक खूप सत्य आसा ते हे सगळ्या लोकांपुढे येऊन जाय की गोंयचो हो 70% भाग आज पूर्णपणे भारतीय कित्याक उरलो. म्हणजे तुम्ही आता वयता तू आता 70रीचो आता तू जेन्ना पणजीच्यान ओल्ड गोवाच्यान पलतडी साखळी वयता येताना माशेलांतल्यान वयता कितलो फरक आसा झपकन. एक पूल ओलांडटा पासनोड आणि मुळगांव ह्या गांवांत फरक कसो जाता. मडगांव रायराशोल कितलो फरक जाता. हे कित्याक उरलो हे
सांगपी हे सगळे संवर्धन किंवा आमच्याकडे खूपशे डॉक्युमेंट्सही असा आर्काइव्जान हांव आता जे नाव घेतला रामचंद्र मल्हार सुकटणकर, नारोराम मंत्री रेगे यांनी ही फोंड्यांतली देवळां कशी बांधली, पोर्तुगीजांकडल्यान कशे वाचयले, पोर्तुगीजांकडे मागीर म्हणजे पोर्तुगीजांनी हो ताब्यात उपरांत घेतल्या उपरांत सुद्धा पोर्तुगीजांकडे पत्रव्यवहार केलेलो आसा. म्हाजे शिंदेचे स्वता आमच्याकडे एक शिक्क्याचें पत्र आसा, ते कवळे देवस्थाना विशयी आसा. काय हे सगळे लोकांकडे फुड्यान मांडून जाय. एक संदर्भ असं इतिहासाचो जागर लोकांकडे की बाबा मराठा साम्राज्याचो शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याचो परिणाम संपूर्ण भारतावर झालेलो असा. काय संपूर्ण भारतावर राजकीय आणि सामाजिक त्याचो सारको परिणामकारक जो फरक दिसता ते गोंयान दिसता. तो ह्या संग्रहालयातल्यान ह्या म्युझियमांतल्यान जावपाक जाय, दिसूंक जाय. बरोबर. सो मदगे सर तुमकां देव बरें करूं, कित्याक तुमच्या व्यस्त कामान तुमचे पुतळे करपाचें काम हांगासर तुमच्या कारखान्यान चालू आसता, पूण तरी सुद्दां आमकां तुमी वेळ दिलो. आनी सगळ्याक एक तरुणाईक सुद्दां हो एक खूब मोठो संदेश आसा जे आयज आमी शिवजयंती उत्साहान करतात. म्हणजे उत्साहान तेतून तुमी जी चिंता व्यक्त केली की कांय चुकीच्या मार्गाचे अवलंब जावपाक जायना भविश्यान. सो ह्या सगळ्याचो एक खंय तरी जागर जावचो. शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांचे गोंयांत कितें योगदान आसा आनी त्या योगदानाची आयज आमी कितली दखल घेता ही माहिती एका अशा मनशाच्या तोंडांतल्यान आमकां जाय आशिल्ली जाचो खरोच ह्या सगळ्या विशयाचेर अभ्यास आसा, जो शास्त्रशुद्ध पद्दतीन ह्यो मांडपाक शकता. आणि म्हणून आयज आमी सचिन मदगे सरांकडे येयल्ले, तेंच्या ह्या कारखान्यान आयल्या कामुर्ली म्हापसा. ते हांगासर पुतळे करतात, स्वता ते शिवाजी महाराजांचो पुतळो, संभाजी महाराजांचो पुतळो करतात, फाटल्यान पळोवपाक शकता. सो ही सगळी माहिती आमी ह्याच कारणाक लागून तुमच्या मुखार हाडली. आनी सर परत एकदा तुमकां देव बरें करूं, तुमी वेळ काडलो आनी आमकां ही मुलाखत दिली जिचो खूब वापर किंवा जाचो खूब उपयोग आयच्या तरुण पिढी खातीर जावपाक शकता. परतून एक फावट गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आमी तुमकां धन्यवाद म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. तुमचे धन्यवाद की तुम्ही हे सगळे येऊन पळयला आणि सगळे माहिती घेतली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.